गोंयांत जरी लोकसभे खातीर फक्त 2 सिटां असलीं तरी राजकीय नदरेंतल्यान ही सिटां खूब म्हत्वाची आसा। योग्य मनीस निवडून दिवप मतदारांची जबाबदारी आसा। मतदानाचो हक्क गाजोवन 7 मायाक गोंयकार आपल्याक जाय ताका मत दितले। दक्षिण गोंयचें सीट काँग्रेसी कडेन आसा। येवपी वेंचणुकेंत हें सीट काँग्रेस टिकोवन दवरतले काय आनीक कोण बाजी मारतलो हें 4 जूनाक कळटलें। दक्षिण गोंयांत 8 उमेदवार लोकसभा वेंचणूक रिंगणांत देंवल्यात। दक्षिण गोंयांत वेंचणुकेच्या रिंगणांत 8 उमेदवार देंवल्यात। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन दक्षिण गोंयच्यान पल्लवी श्रीनिवास देपो उमेदवार। 16 एप्रिलाक तांच्यांनी आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस उमेदवार। ताणें 17 एप्रिलाक आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। काँग्रेस पक्षाचो जरी हो उमेदवार आसलो तरी इंडिया आघाडीचो उमेदवार म्हूण दक्षिण गोंयांत हो उमेदवार आसा। आप, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी हेर कांय पक्ष ह्या उमेदवाराक तेंको दिवपाक एकठांय आयल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वतीन रुबर्ट पेरेरा दक्षिण गोंयचो उमेदवार। 18 एप्रिलाक ताणें आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। बहुजन समाज पार्टीच्या वतीन दक्षिण गोंयच्यान डॉ. श्वेता गांवकर उमेदवार। 19 एप्रिलाक ताणें आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। करप्शन एबॉलिशन पार्टीच्या वतीन दक्षिण गोंयांत हरिश्चंद्र नायक उमेदवार। 19 एप्रिलाक ताणें आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। दक्षिण गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेक अपक्ष उमेदवार दीप कुमार मापारी वेंचणूक रिंगणांत देंवला। 19 एप्रिलाक ताणें आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। एलेक्सी फेर्नांडीस होवूय दक्षिण गोंयांत उमेदवार आसा। ताणें 17 एप्रिलाक आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। तशेंच डॉ. कालिदास वांयगणकार हेवूय दक्षिण गोंयच्यान अपक्ष उमेदवार आसात। तांणी 18 एप्रिलाक आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। 8 उमेदवारां मदीं दक्षिण गोंयांत आतां कोण बाजी मारता हें पळोवपाचें आसा। निमाणे लोक जाका कौल दितलो तोच बाजी मारतलो, तोच उमेदवार खासदार म्हूण निवडून येतलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।